जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवार निवडपाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार आसा। राज्य वेंचणूक समिती फुडल्या सप्तका मेरेन निमणो निर्णय घेतली। सध्या दरेका जाग्यार लढो दिवपाचो आमचो हेत आसा। तशेंच परिस्थिती प्रमाण आमी 1 वा 2 अपक्षांक तेंको दिवपाक शकता अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो। फुडल्या सप्तका मेरेन सगळी प्रक्रिया पुराय जातली। बायला आरक्षणा संबंधी आमी पक्षाचे धोरण पाळटले अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी म्हणून कॅन्डिडेट सिलेक्शनाची आमची प्रक्रिया जी आसा ती सगळी कंप्लीट जायत आयली आणि आता स्टेट इलेक्शन कमिटी जी आसा ती बसतली आणि ताजेर निर्णय घेतली। एक राऊंड जालो तातून भितर आणि तातून भितर जी नांवां आयल्या त्या नांवांचो सगळो विचार करतना तांचे सगळे मागचो अनुभव, एक्सपिरियन्स, आमदाराची ताकद, त्याच बरोबर कार्यकर्त्यांचे, कोर कमिटीचे म्हणणे, थोडे सर्वे रिपोर्ट आणि ह्या सगळे गोष्टी सगळे विचारान घेऊन सिलेक्शन करतले आणि त्या करताना परत एकदा आमचे फॉर्मी जे आसा म्हणजे केंद्रान भितर जो आसा जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन तांकां कळीत करतले आणि एकंदरीत सगळे तिकेटी ज्यो आसा त्यो हे करतले। थोडे कडेन ज्या जाग्यांनी कोण इंडिपेंडंट रावता आमी घालतले। सध्या तरी आमचो पूर्णपणे सगळीकडे कॅन्डिडेट घालपाचोच विचार चालू आसा। केन्ना पर्यंत डिक्लेअर जातले? एक फुडले विकाक सगळी गजाली हे सगळी प्रक्रिया पूर्ण जातली। कितली लेडीजांक तुमी एका तिकेट दितले? रिझर्वेशनाच्या संदर्भातल्यान आमी आमची पक्षाचे जे धोरण आसा त्या धोरणानुसार वतले, पण काही ठिकाणी वयर सकयल कशें जें आसा ताजी जिखपाची क्षमता त्याच बरोबर त्या जाग्या वयले परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती हाजेर विचार करता।